आज आम्ही सीएमआर अपॉइंटमेंट घेऊन मेळटा येयल्ले की आमचो जो अन्याय जाल्लो आसा धनगर समाजाचो आनी गेली 23 वर्सां आमी SC स्टेटून दवरपा खातीर हे करतात 2003 ते 2026 पर्यंत तरी देखून आमचो गांव जाल्ला आनी लास्ट एक कन्फ्युजन म्हणून आनीकय सामकें म्हणजे गूड न्यूज मेळपाक सोडून आनीक आमकां शॉक वचपाचें अशें न्यूज येयल्लो की ट्रायबल मिनिस्ट्रीने आमचो प्रपोजल रिजेक्ट जालो अशे पद्दतीन लेटर आमचे गोवा गव्हर्मेंटाक बरयलें लेटर पयलीं उपरांत खरें आमकां शॉक येयलें पूण जेन्ना आमी डिटेलान गेले तेन्ना कन्फ्युजन आमकां कन्फ्युजन जाल्लें आमकां दिश्टी पडलें कित्याक RJN रजिस्टर जनरल ऑफ इंडियान जे ट्रायबलाक लेटर बरयल्ली ते रिजेक्ट केल्ले आसले ते क्वेरीज काडलेली पूण ते देखून ट्रायबल मिनिस्ट्रीन चुकीन कितें तरी हांगा रिजेक्ट म्हणलें आनी ते जेन्ना आमी सीएमाच्या नोटीर हाडून दिले तेन्ना सीएमानी ताबडतोब म्हणटा असो हांगा दिल्ली गेले आमी दिल्ली सीएमाक बरोबर गेले आनी सीएमान ट्रायबल मिनिस्ट्री कडेन जी काही मेळप जालें तांकां सगळे सविस्तर सांगलें की हें चुकीचें जाल्लें आसा म्हणून त्या प्रमाणे सीएमान आनीक एक लेटर बरयलें 5 तारखेक जुनाच्या स्ट्रॉंग लेटर बरयलें की RJN रिजेक्ट केलेंच ना RJN आज पर्यंत 8 क्वेरीज काडली ही नवी क्वेरी काडली आनी नवी क्वेरी जी काडली ती तेजी रिप्लाय आमी ऑलरेडी दिल्ली आसा तेन्ना रिजेक्ट RJN केलेंच ना तुमी आमकां कळयताना हें चुकीचें कळिल्लें आसा तेन्ना तुमी एक परत रिवायज करचें अशे पद्दतीन आमचें स्ट्रॉंग लेटर आमच्या सीएमान बरयल्लें आसा ह्याच आदाराचेर आमी आमचे त्या बाराय तालुक्याचे कमिटी त्या भागाचे आमदार मंत्र्याक सुद्दां मेळ्ळे 2-4 दीस मेळत आसात सगळ्यांक मेळत आनी आयज आमी मुख्यमंत्री मेळपाक येयल्ले हेच रिक्वेस्ट करपाक की तुमी एक इनिशिएटीव घेतलाच लेटर बरयल्लें आसा तें जालेंच पूण जाता तितले बेगीन 1-2 म्हयन्या भितर हो इशू जो आसा रिजॉल्व करचो आनी आमकां न्याय दिवचो धनगर समाजाक अशे पद्दतीन रिक्वेस्ट आमकां केल्लें आसा ट्रायबल मिनिस्ट्री कडेन वचून परत हो रिवायज करपाची गरज आसा लेटर केला पूण तें फॉलोअप करचें अशें आमी म्हणलां जे आमी तेजे उपरांत RJ येता म्हणजे होम मिनिस्टराच्या अंडर येता होम मिनिस्टरा कडेन एक आमचें अपॉइंटमेंट घेवन आमचें डेलिगेशन घेवन वयचें आनी तांकां सविस्तर सांगचें की गोंयांत धनगर समाज कितलो आसा तेंचेर कसो अन्याय जाल्लो आसा घाकू वेदांतले उरलेलो आसा गेली 23 वर्सां आमी जे आसा ते धनगर स्ट्रगल करीत आसात त्या सविस्तर आमचें डेलिगेशन व्हरून होम मिनिस्टराक हे करचें हें आमी विनंती केल्ली आसा आनी सीएमानी आमकां उतर दिल्लें आसा की आतां की ऑलरेडी सीएम आतांच न्ही पयलीं पासून जेन्ना जी आमची क्वेरी येयी ताका रिप्लाय दिवपा खातीर सीएम आतां न्ही पयलीं पासून सीएमाचो सपोर्ट आमकां पयलीं आशिल्लो ना अशें न्ही आतां जे कन्फ्युजन जे जाल्लें आसात तेजे खातीर सीएमान म्हणलां की आपूण जाता तितले बेगीन ट्रायबल मिनिस्ट्रीचे आनी होम मिनिस्टरा कडेन बी आपूण अपॉइंटमेंट घेवन ते सगळें आपूण रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न तुमची इतल्या वर्सांची मागणी आशिल्ली सरकार कितलेशेच येवन गेले पूण अजून तुमकां न्याय मेळना बाबू तुमकां BJPन फसयले तेच म्हणटा आज पर्यंत जेन्ना 2003 ते आज 26 पूण ताच्या पयलीं सुद्दां 67 साकून आमच्या धनगराची मागणी जी आसा तशी आसा पूण घाकू वेद जाले उपरांत घाकू वेदांतले जे उरला ते 2003 उरला आनी 2003 ते 2026 आमी जे क्वेरीज काडटा तेजे आमी स्ट्रगल करीत आसा ते क्वेरीचे निवारण करीत आसात आनी आयज एक बरी गजाल कशी की RJI ज्यो क्वेरी आज पर्यंत काडी आज आमी RJIची क्वेरीज सगळी फुलफील केल्ली आसा आज आमची क्वेरी बाकी उरली ना सगळे त्रुटी काडलेल्यो लास्ट एक गवळी धनगर म्हणून जे आमकां नोटिफिकेशन काडूंक जाय आसलें ते लास्ट क्वेरीज ती सुद्दां आमी काडल्या कांयच उरली ना इतलें आसून सुद्दां जर आमी रिजेक्ट जावप हें आमकां शॉक आसलो आनी ते समाज बांदव शॉक गेली 23 वर्सां आमी रावतात आज फाल्यां खंय तरी जातलें आनी जावपा सोडून जे वयता आमकां न्यूज आयकपा येयलो तो खरोच शॉक आसलो पूण आयज परत देवाच्या कृपेन म्हणटाचे आनी मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्यान आनी एक फावटी परत आशेचे किरण आमकां दिश्टी पडटा कन्फ्युजन क्लियर जालें आतां कन्फ्युजन आनी RJIचें हय क्लियर जालें म्हणजे आमी ट्रायबल मिनिस्टर कडेन मुख्यमंत्री खूब गेल्ले आसात आमकां घेवन गेल्ले तांकां तुमी सांगलां डिस्कशन करून तेच्या भायर रिटर्न 5 तारखेर त्यांनी लेटर बरयल्लें आसा की हे जे तुमी चुकीन हें केल्लें आसा RJIन ही केस रिजेक्ट केलीच ना जाल्यार तुमी आमकां कळयता आसतना गोवा गव्हर्मेंटान कळयत आसतना चुकीचें कळिल्लें आसा तें दुरुस्त करचें हें सांगलें आसा नवीन क्वेरी RJIन काडली वारीची कशी की हांगा आमी गवळी धनगर म्हणून नोटिफाय जाले गवळी धनगर म्हणून नोटिफाय केले आनी आमी RJIक हें धाडलें पूण आमी नॅशनल OBC कमिशनाक हें धाडली ना थंय अजून त्या रिकॉर्डाचे धनगर आसा ते थंय करून घेवचें ही क्वेरीज काडली शेवटची क्वेरी ही नॅशनल कमिशन OBC कमिशन ते थंय करून घेवचें ही क्वेरीज काडली ते पयलीं करपाक ते नॅशनल कमिशन हय तेच ते आतां करपा खातीर आमी तेच सांगलां ते एक करपा जाय
ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन ते परत रिवायज करपाक जाय आनी आमच्या होम मिनिस्टरा कडेन वचून लास्ट हें करपाक जाय. फुडल्या हाका कितलो आतां वेळ लागतलो फुडले प्रोसिजर? आमी मुख्यमंत्र्या कडेन सगळ्यांनी बारा तालुक्याच्या वतीने आनी सेंट्रल कमिटीच्या वतीने रिक्वेस्ट केल्ले आसा जे आमचे टोटल गोंयचे जे आमचे लोक आसात 30,000 त्या लोकांची वतीन आमी विनंती केल्ली आसा की हे सगळे अवघे 2 म्हयन्या भितर सगळे रिजॉल्व करचे अशी आमी विनंती केल्ली आसा. किती असेल धनगर समाज 30,000 आसतात. 30,000. बाबू तुम्ही टाइम किती 2 महिने दिला? 2 महिने आमी रिक्वेस्ट केल्या 2 म्हयन्या भितर करा म्हणून. पळय इलेक्शना पयलीं तुमकां न्याय मेळटलो. इलेक्शना पयलीं हाजो न्याय आमकां मेळोकूच जाय.